वेदीच्या बाबा भयणानो, आयचो विशय एकदम बरो आसा. तो जावन आसा सोंसणीकाय. आमचो बाग्योन जुजे सोंसणीकायेचो आसरो. सेंट जोसेफ द मिरर ऑफ पेशन्स. एकलो तरणाटो एका पाद्री लागीं वयता आनी म्हणटा, फादर, म्हाका राग रोकडोच येता, म्हज्या पासत मागणें कर, कितें तरी 2 उतरां सांग. आनी हो पाद्री, हो भुरगो ताचो इश्ट आसलो, म्हणटच हो पाद्री अशें म्हणटा, दिमी घाल, हांव मागणें करता. तरणाटो भुरगो दिमी घालता आनी पाद्री मागणें करता, सायबा, हाचेर जायते प्रॉब्लम धाड. सकाळीं प्रॉब्लम धाड, दनपारां प्रॉब्लम धाड, सांजे प्रॉब्लम धाड. आनी हो भुरगो म्हणटा, फादर, प्रॉब्लम न्हू, म्हाका पाशियेंस जाय, म्हाका सोंसणीकाय जाय. आनी तो पाद्री म्हणटा, पुता म्हज्या, जिवितान प्रॉब्लम येयले म्हणटोच, जिवितान त्रास येयले म्हणटोच, जिवितान कोश्ट येयले म्हणटोच पाशियेंस कितें, सोंसणीकाय कितें तें कळोन येता. म्हणजे जिवितान तर त्रास ना, सोंसणीकाय ना. वी लर्न थ्रू बिटर एक्सपिरियन्स इन लायफ. अशें तो पाद्री ताका सांगोंक सोदतालो. म्हणटोच सोंसणीकाय म्हणजे कितें? वॉट इज पेशन्स? पाशियेंस म्हणजे कितें? सगल्यांक आमकां ह्या संवसारान जियेतल्यांक राग येता, वय गो ना. आनी जायते फावटी आमी म्हणटा, म्हजें पाशियेंस म्हाका चुकता. आनी आमी मागणें करता, सायबा, म्हाका पाशियेंस दी. थोडीं जाणां चाई लायतात आनी आमच्या तोंडांतलीं उतरां काडटात. आनी आमी म्हणटात, नाकाक धरल्यार जीब उक्ती जाता, तोंड उक्तें जाता. म्हणटच पाशियेंस म्हणजे कितें? इंग्लीश भाशेन सोंसणीकाय पाशियेंस म्हणजे सेल्फ रिस्ट्रेन. म्हणजे कंट्रोल करून आपल्याक. केन्ना कंट्रोल करूंक? जेन्ना दुसरो तुका प्रोवोक करता, उंचोवन घालता, चाडोवन घालता, तेन्ना सायकॉलॉजिस्ट म्हणटा, एक उतर उलोवच्या आदीं 10 नंबर वाच, वा 10 नंबर मेज. म्हणजे बी स्लो टू रिप्लाय, बी स्लो टू रिएक्ट. ताका म्हणटात सेल्फ रिस्ट्रेन वा सेल्फ कंट्रोल. आनी ह्या संवसारांत आमी आमचें जिवीत जियेत आसतना जायत्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत घडटा, जायतीं उतरां आमच्या कानार पडटा. जावं आवय बापायक भुरग्यांची उतरां, जावं बायलेक घरकाराची उतरां, वो घरकाराक बायलेची उतरां, वो घरांत शांती आसत जाल्यार शेजाऱ्याची उतरां, वो शेजाऱ्यान शांती आसत जाल्यार वाड्याल्लीं उतरां. वयता थिंगासर कितें ना कितें पडटा आनी आमचें पाशियेंस चुकता. जायते फावटी पाशियेंस म्हणजे the ability to accept delay. बस डिले जाली, वो टिकेट सांडली, वो आनी कितें ट्रॅव्हल प्लॅनिंग केल्लें तें सांडलें, वो तूं रावता आनी कोण येवपाचो आहा लेट येयलो. युअर एबिलिटी टू एक्सेप्ट डिले विदाउट रिएक्टींग. रिएक्शन दाखयनासतना ताका म्हणटात पाशियेंस. हो ना जाल्यार आमी म्हणटा, वी एक्सपेक्ट समथींग. आमच्या जिवितांत एक्सपेक्टेशन आहा, बाबा अशें घडोंक जाय, अशें जावंक जाय. जायते फावटी जायना. आनी जायना पळय तेन्ना वेन वी आर डिसअपॉयंटेड इन आवर एक्सपेक्टेशन्स, टू एक्सेप्ट इट ग्रेशियसली इज पेशन्स. आनी एक ऑथर एक बरें डेफिनेशन दिता, सोंसणीकाय म्हणजे कितें, पेशन्स म्हणजे कितें. बरें डेफिनेशन. इट इज द काम endurance based on the certain knowledge that God is in control. आमकां थोडे फावट सोजमोना, बाबा आमच्या जिवितान प्रॉब्लम कित्याक, त्रास कित्याक, हांव बेश्टोच रागार कित्याक जाता, तो लोक म्हाका अशें कित्याक करता, हांव रिएक्ट कित्याक जाता. वी डोंट अंडरस्टँड. पाशियेंस म्हणजे म्हाका सोजमोना पूण देवाक सोजमोता. गॉड इज इन कंट्रोल. ताकाच लागून स्तोत्रांत बरयलेलें आसा, Psalm number 46:10. Psalm number 46:10.
Be still and know that I am God. सुस्निकाय धरात, पाशियेस काडात आनी जाणो जायात हांव जावन आसा स्वर्गस्पोर देव. म्हणजे म्हज्या जिवितान सगळें वायट आसत, सगळे प्रॉब्लेम जायत, सगळे त्रास जायत, पूण म्हाका खात्री आसा देव जाणा आनी देव म्हज्या जिवितान बरेपण हाडटलो तो जावन आसा भावात. सो दॅट इज पेशन्स. प्रितीचे बाबडेनो, आमकां मनशांक सोंसणीकाय कित्याक आगोड लागता? वाय इज पेशन्स सो डिफिकल्ट? कित्याक लागून? पयल्या सुवातेर आमच्या सोयींबांतूच आमकां पाशियेंस ना. उदाहरण, एक एग्जाम्पल. जेन्ना भुरगें ह्या संवसारांत जल्माक येता, बेडीर आसा, ते खावणीन आसा, आनी मागीर ताचो डायपर ऑफ पॅम्पर भिजलो, वेट जालो, मुतोंक जालें म्हणटच बेबी कितें करता? म्हजी माय टायर्ड आसा, म्हजी मामी न्हिदल्या, ती उठ्ठोच म्हजो डायपर चेंज करतली, हांव गी रावतलें, अशें बेबी म्हणटा? ना, बेबी रडोंक लागता. बायक पाशियेंस ना. पॅम्पर वेट जाला, आतांच चेंज करूंक जाय. तूं टायर्ड जावं, तूं कितें जावं, तूं यो आनी चेंज कर, नाल्यार हांव रडत रावता. म्हणजे आमच्या सोयींबांतूच पाशियेंस ना. So patience is difficult because it goes against our nature. So that's the reason we get angry. दुसरें कारण जावन आसा आमकां पाशियेंस वा सोंसणीकाय एकदम आगोड. कित्याक? जायत्या जाणांक आमकां गोर सुबेज. Whether is pride and selfishness, impatience come in. ज्या मनशाक गोर सुबेज आसा वो सेल्फिशनेस, आपस्वार्थीपण सुबेज आसा, म्हणजे तो आपल्यान चिंता, आपल्याक जाय तशें जावंक जाय, आनी आपल्याक जाय तशें जायना जाल्यार मागीर राग येता, फुर्र जाता. So it's because of our pride, because of our selfishness and a selfish way of thinking, we lose patience, and patience becomes difficult for us to practice. हे दुसरें कारण. तिसरें कारण जावन आसा हो आयचो संवसार सारको फास्ट संवसार, वैभव ना. आतां आमी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता. आय डोंट नो वेदर इट इज लायव्ह. तें लायव्ह आसत जाल्यार आनी इंटरनेट सारकें चलना जाल्यार राग येता. इंटरनेट कित्याक चलना? फास्ट कित्याक ना? वैभव ना. रस्त्यार वसात, गाडी चलोवयात, मोटोर चलोवयात, सिग्नल पडलें, तें ग्रीन जावंकूच ना, ऑरेंज जाता थिंगा स्टार्ट. आनी जरी तो तुजी गाडी बंद पडली 2 सेकंदाक, तूं स्टार्ट करता म्हणून फाटल्यान पेपे 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 करून हॉर्न मारीत रावता. वैव ना. कित्याक? पाशियेंस ना. 2 सेकंदाचें आमकां पाशियेंस ना. म्हणजे ह्या संवसारांत आमकां जाय जिवीत सगळें फास्ट 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 फास्ट. वैव ना. So because of this modern culture of everything instant, ATM आन गेले, कार्ड गेल्ले पयशे जाय, राबोंक जायना, टायम ना. ओवन कित्याक आहा? पाशियेंस ना म्हणून ओवन इन्व्हेंट केला. कुकिंग करूंक रांदून कोणाक टायम आहा? ओवन ओपन केलें, घातलें, गरम केलें, 2 मिनटांनी रेडी. दॅट इज द प्रॉब्लम. सो कॉन्ट्ररी टू आवर मॉडर्न थॉट, आमच्या आदल्या गोंयांत बरें लायफ सुशेगाद आसलें, लायफ सुशेगाद आसलें. सोकास, सोंसणीकायेन, समजीकायेन, पाशियेंस घेवन जिवीत आमचें आसलें. आतां ना, वैव ना. तिसरें म्हणटा तें, वा चवथें म्हणटा तें, जायते पावटी थोडे जाण म्हणटा म्हाका पाशियेंस ना, हांव सगळीं कामां करून घेता. आय हॅव नो पेशन्स, बट आय डू ऑल द वर्क. थोडे सजमतात हें बरें म्हूण, ऑर हो वर्च्यू म्हूण. नो, आयज आमी भाग्योन जोझफाक भाग्योन जुजे ही नोयना करता आसतना ताच्या जिवितान आमी सोंसणीकाय पळयता. बायबलात चड बरयलेलें ना, बायबलात चड बरयलेलें ना, पूण थोड्यो वस्तू आमकां कळोन येता. नवो कोरार भाग्योन पावलूची चीट बरय जाल्यार Galatians chapter 5 verses 22 and 23.
Galatians chapter 5 verses 22 and 23. थिंगासर आमकां पवित्र आत्म्याची फळां, fruits of the Holy Spirit. कोण सांगतलो? पयलें कितें? Fruits of the Holy Spirit. Fruits of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याची फळां. पयलें फळ कितें? दुसरें, तिसरें, कितलीं आहा फळां? काय खबर ना. येयली मिसाक बांग गरम केलें, गेलीं घरान. एकानान गेलें, एकानान भायर वयगो ना. वर्साचीं वर्सां मिसां येतात, दोतोनूय करतात, काय खबर ना. आमकां तर पवित्र आत्म्याची फळां कितें ती खबर ना, जिवितान कितें दाखयतली. पवित्राची फळां पयलो म्हणटा तो मोग, दुसरो म्हणटा ती खुशालकाय, तिसरी म्हणटा ती शांती. बायबलान कितें बरयलां, पवित्र आत्म्याचें कितें बरयलां तें आमकां कांयच माहिती ना, नॉलेज ना. जिवितान आनी क्रिस्तांवपण दिश्टी पडटा ना. म्हणटच पयलीं 3 फळां जावन आसा आमचो स्वभाव, आमचो एटिट्यूड देवाथाय. आनीक 3 फळां आसा तो आमचो एटिट्यूड, आमचो स्वभाव दुसऱ्याथाय. चवथें फळ पवित्र आत्म्याचें फळ, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट जावन आसा patience, सोसमिका, the fourth fruit of the Holy Spirit. आणि सांत जुजाच्या जिवितान आमी पळयता, भगवान जुजाक कितलीं सपनां पडलीं? उगड आसा? भगवान जुजाक कितलीं सपनां पडलीं? हाऊ मेनी ड्रीम्स डीड ही हॅव? बायबल वाचतात तुमी? केन्ना तरी वाचतात, ओपन करतात केन्ना तरी? एक क्रिस्तांव बायबल तर ओपन करना, इज युजलेस, प्रॅक्टिकली युजलेस. बायबल ओपन करूंक जाय. पयलें सपन पडटा, आंच बडवो येता, जुजेक सांगता आंकवार मारिया गोरबेस आसा पवित्र आत्म्याच्या बोळां. पयलें सपन. ताणें न्यूज मेळलो तेन्ना, कानार उतरां पडलीं तेन्ना, ताची फियांसी आंकवार मारिया प्रेग्नंट आसा, गोरबेस आसा. राग दाखयला, आबूज जाला, उचांबोळे केल्या ना, पाशेंस दाखयलें, सोसणीकाय दाखयली. ही वॉज नॉट क्विक टू रिएक्ट. तो कंट्रोल करता आपली उतरां, आपल्यो कोरण्यो, आपले एक्शन्स कंट्रोल करता. आनी कंट्रोल करून न्हिदोंक गेलो तेन्ना स्वप्नान आंच बडवो एके भाशेन ताका सांगता. दुसरें सपन, जेजूक बाळका जेजूक घेता आनी पयस देसान वयता. खंयचो देश तो? खंयचो देश तो? तें खबर, ती खबर. खंय अमेरिकाक गेलो, गोंया पावलो, खंय गेलो? दुसरें सपन इजिप्ताक वयता. इजिप्ताक वयता दुसऱ्या सपनाक. इजिप्ताक वचोन कितले त्रास, कितले प्रॉब्लेम, कितले पाशेंस जाय. पयशे ना, दुडू ना, फामील ना, कोण ना, कितलें ट्रॅव्हलिंग परदेसान, जिवीत कशें जातलें, कितले हुस्के. तरी बायबलाक खंयसरूच बरोवंक ना जुजेक राग गेलो, जुजेन देवाचें शीण केलो. नॉट गिवन. तिसरें सपन खंयचें? आंच बडवो येता आनी जुजेक सांगता आतां पोत्तून तूं इस्रायलाक वच, हेरोद पातशाय मेलो, वच. आनी पोत्तून जर्नी, ट्रॅव्हलिंग, यात्रा, पोत्तून तो इस्रायलाक येता. तिसरें सपन. इस्रायलाक वाटेक आसतना आनीक सपन पडटा, तूं जेरुजलेक वचोना काय, नाजारेत वच. चवथें सपन. कितलें पाशियेस. देव जुजेचे प्लॅन चेंज करीत आहा. कितलें पाशियेस, कितली सोसणीकाय ह्या भगवान जुजाच्या जिवितान आमकां देखून येता. प्रितीच्या बाबडीनो, जुजाच्या भाशेन आमी सोसणीकायची मनशां जातलीं, पाशियेसाची मनशां जातलीं जाल्यार कितें करूंक जाय? वॉट शूड वी डू इन ऑर्डर टू कल्टिवेट द वर्च्यू ऑफ पेशन्स? पयल्या सुवातेर जेजू म्हणटा, जॉन 15:5, चॅप्टर 15 वर्स 5, म्हजेशी रावात. Abide in me. म्हजेशी रावात म्हणजे मागणें करात. मागण्याचो मनीस, सोसणीकायचो मनीस
वर्शीप अँड एडोर द लॉर्ड. एडोरेशन करात, देवाक बोजात. दिस इज इम्पॉर्टंट टू कल्टिवेट द वर्च्यू ऑफ पेशन्स. एबाइड इन गॉड. पयले सुवातेर जितलें तुज्या जिवितान मागणें भितर सोदता, जितलें तूं देवाचें उतर वाचता, तुजें मन बदलता. यू कॅन एक्सेप्ट लायफ एज इट इज. दुसऱ्या सुवातेर स्लो डावन. आमच्या गोंयांत काय बरी स्थिल आली, सुशेगाद. स्लो डावन. सगळें फास्ट 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 फास्ट. सकाळीं उठलो हिंगा जालो, दनपारां गेलो थिंगा जालो, सांजे थिंगा, रातीक हिंगा, हें फंक्शन तें फंक्शन, हो प्रोग्राम तो प्रोग्राम, हें काम तें काम. स्लो डावन. मातशी जिवाक शांतीकाय घे. ताकाच लागून देवान एक दीस रचला साबत म्हणून, आयतार, संडे. कित्याक? रेस्ट घेवपाक. आयताराचें काम केलें आनी आयताराचो दीस बिजी उरलो जाल्यार मनशाच्या मनाक रेस्ट ना जाल्यार फुर्र जाता, सुस्मिकाय पाशें चुकता. ताकाच लागून दुसरी वस्त म्हणटा ती जिवितान आमी मातशी स्लो जावंक जाय. आनी खरेंच हें पॅन्डेमीक जालां, कोरोना व्हायरस येयला आनी आमच्या जिविताक एके भाशेन ब्रेक मारलेले आसा. म्हणजे आमकां सुबेज टायम मेवला आमच्या फॅमिली सांगाता, भुरग्यां सांगाता, बायले दोतोरां सांगाता, घरान रावून स्लो डावन. तिसरें, ओवरलूक द लिटल फ्रस्ट्रेशन्स ऑफ लायफ. तूं कितलोय व्हडलो जावं, कितलोय गिरेस्त जावं, केद्याय व्हडलें तुजें पोजिशन, तूं पाद्री जावं, माद्री जावं, काजारी जावं, सिंगल जावं, सगळ्याच्या जिवितांत थोडे थोडे बारीक बारीक प्रॉब्लेम आसाच. प्रॉब्लेम आसाच. थोडी थोडी फ्रस्ट्रेशन, निराशीपण भितर सोदताच. असलें घडटा आसतना आमी जायते फावटी दोळे धांपूंक जाय. क्लोज युअर आयज, इग्नोर. सगळें आमच्या जिवितांत घडटा ताका आमी रिएक्ट जावपाची गरज ना, जबाब दिवपाची गरज ना. थोडे फावट उगीच रावात, दोळे धांकात आनी प्रिटेंड एज इफ नथींग हॅज हॅपन. दॅट ऑल्सो वर्क्स. अँड फायनली आमी आमच्या जिवितांत निराशीपण येता तेन्ना जायते फावटी सिकनेस येता, भलायकी बिगडटा, थोडीं जाणां मरोंक पावता. थोड्यांचे प्रॉब्लेम, एक प्रॉब्लेम सुटावो जालो दुसरो स्टार्ट जाता, दुसरो सुटावो जालो तिसरो स्टार्ट जाता. थोड्यांचे सिकनेस पळय आसा, जायतीं वर्सां दुयेंत, जायतीं वर्सां दुयेंत, पाशयें चुकता. सायबा तूं म्हाका केन्ना बरो करतलो, कितले दीस जाले, म्हयने जाले, हांव अजून पिडेंत आसा. असल्या टायमार आमी कितें करूंक जाय? हाऊ डू वी प्रॅक्टीस पेशन्स? सो वी रिमेंबर Psalm number 46:10 once again. Psalm number 46:10. Be still and know that He is Lord. स्वर्गस्पर देव जावन आसा आमचो सोडवणदार. हें मनांत धरून जें आमच्या जिवितांत सगळें पळय कितें घडटा तो देव जाणा. Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah 40:31. Those who wait on the Lord will find new strength. पाशेस घेवन रावात, बाबाठान रावात आनी बाबाठान जिवीत जियेत जाल्यार जेजू आमची गोठाय जाता. कधीच्या बाबडे हें नोयन करता आसतना कितें भाशेन एक संदेश घेवन झुजे आमकां दिता. एक क्रिस्तांव सुस्मिकायेचो क्रिस्तांव जावं एकदम गरज. ह्या जिवितांत जायती पिडा, जायते प्रॉब्लेम्स, जायती वायट उतरां आमच्या कानार पडटा, आमच्या जिवितांत येता. तेन्ना सुस्मिकायेचे नमुने जावं, घेवन झुजे भाशेन सुस्मिकायेचो आरसो जावं देव आमकां आपयता. आमेन.